एक करूया. लास्ट टू सेशन्स प्रसंग जालेले आनी ताजे लेकार मागीर मुखार सुनोवचें. सो आज ही पुराजन कोण जॉइन जालेलें आसा हे आयचे संडे इवनिंगाक तुम पुराजनाक स्वागत आसा. पुराजनाक नमस्कार करता आनी तुमगेले आशीर्वाद घेवन हे सेशना मुखार सरता. हे किंचित रुपार सेवा करचें आसल्यार तुमी भाग्य दिता आसत. हे कसं म्हणल्यार हे कुंभमेळा आउट कनेक्टेड असे. सो त्या लेकार हे टायमींग केलेलें सिरीज. सो एक साने प्रार्थना करून आमी हे सेशना मुखार सरूया. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम्. रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता. श्रीमद्भागवत प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थो महान्. श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्राधराना परः. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. स्वामी सांगिल लेखारी हे समुद्र मंथना टू कनेक्टेड असे कुंभमेळाचे कसले की ते समुद्र मंथना देखून ते अमृत येयलें ते हे चार स्थळारी तांतू एक थोडे एक ताचे ड्रॉप्स पडलेले ताजे निमित्त कुंभमेळा त्या टायमार पुरा कडेन ते समय येईल वेळार ते सेलिब्रेट जाता म्हूण पळयत. सो आणि आणि एक लेकार आमी पळयलेलें की हे एक समुद्र मंथनाचे आणि एक भक्तीचे कनेक्शन आसा म्हणून कसं की एक दोन प्रकार. एक तर आमगेले तें बायोलॉजिकल हार्ट आसा की ब्लड पंप करता जाल्यार आनीक एक हार्ट म्हळ्यार आमगेलें सीट ऑफ इमोशन्स आमगेले पुरा भावन आसता तातूंत. आणि तांतू देखून तें आमगेले ते समुद्राचे म्हणजे आमगेले हृदय आसा तांतू मस्त सकट इच्छाचे पाळ येता आसता वेव्स येता आसता ती एंडलेस. आणि मस्त सकट म्हणटात पळय पाळ येता आसता जाल्यार केन्ना आमी ते आमगेले मंथन करता ती भक्तीचे भक्तींत मुखार सुनोवचे प्रयत्न करचे ते आमगेले हृदयाचे म्हणटात पळय हृदयाचे समुद्राचे मंथन जावन ते श्रेष्ठ जावन आशिल्ले भक्तीचे अमृत भायर येता म्हणून. सो त्या प्रकारे समुद्र मंथनाची लिला एक प्रकार समुद्राचे मंथन जाता आसा. आमी हे भागवतमाचे एक विशेष काण तांतूल एक पार्ट ताजे मंथन करता आसा ते डिस्कशन करून आणि ताची फलस्वरूप आमगेले हृदया भितरी हे एक भक्तीचे मंथन जाता आसा म्हणून पळयता. आणि कशी एक हांतू एक दानव दैत असुर आणि देवता मते एक लढायशी जालेली तशीच आमगेले हृदया भितरी एक एक चांग अंश आसा आणि एक वायट म्हणटा विचार येता ती. सो त्या प्रकार आमगेले हृदया भितरी एक प्रकार मंथनांतू विंगड विंगड इच्छाचे लढाई जाता आसता म्हणून चांग इच्छा आणि कसं नाकनातील इच्छा तशी म्हणून. आणि हे एक मंथन म्हळ्यार आमी पळयती लीला अल्टिमेटली देवाली लील ही की देवान तागेले एक त्या भक्तांक वैरी एक भक्ताक मोहित करच्या खातीर भक्ताक आकर्षण करच्या खातीर देवान विंगड विंगड लील करचे आसा आणि तीची समुद्र मंथनाची. सो आमी तें पळयलेलें की मंदार पर्वत उकळलेलें सुरे जाल्यार ते इतलो उकळू जाय नाशिल्लें तें म्हणल्यार तांकां दोग जनाक असुर आनी देवता जनाक तें भजन उकळू जायनी त्या देवूची गरुडार बैसून एक हातार तें उकळून तांकां गरुडार दवरून ते मागीर तांणी श्वेतसागरा वचून पावता ती. आनी थंय घुंडोवचें जायनाशिल्लें तांकां तें मंथन करचें तांकां एक म्हणटा एक राज्य जावक आशिल्लो तेन्ना तांणी वासुकी सर्पाक आपयता ती आणि वासुकी सर्प ताकाय तांणी अमृत दिता ती म्हणून त्या कंडिशनार तो एग्री करता आनी तूं भाग घेवच्याक. मुखारसून आमी पळयलेलें की देव खंयची खंयची रुपार येवन रक्षण करता
आणि हे मंथन मुखारसून वचच्या खातीर सहाय करता म्हूण कशें जालें की मंदार पर्वत एकदम त्या वजनान त्या समुद्रा भितरी बुडचे सूर जाता, सिंक जावचे सूर जाता आनी तांगे ग्रिप्पा येनाता. तेन्ना देव कुर्मदेवाल अवतार घेवन तोग्गू दोकून ते सपोर्ट करता म्हूण सांगिल्लें आमी. त्यांचे आमी दशावतारान ते स्तोत्र पळयलें. शिथिर इह विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणी धारण किन चक्र घरिष्ठे केशवद्रिता कूर्म शरीरा जय जगदीश हरे. म्हळ्यार देवान ते व्हड आशिल्लें मंदार म्हणतो क्षिती ताका उखळलेले तागे फाटीर आणि ते फाटीर ते मंदार पर्वत घुंवता ताचे ना किनत चक्र म्हळ्यार एक चिन्ह येता देवाल फाटीर म्हणून. आणि आमी हो विशय पळयलेले कशी त्या मंदार पर्वता तोक तोकून सपोर्ट करून स्टेबिलिटी दिता. तशींची आमगेल्या जिवनांत पुरा स्तरारी मानसीक स्तरारी विंगड विंगड आमगेले लायफाचे विंगड विंगड एस्पेक्ट्सांत आमकां स्टेबिलिटी जावका. खंयच्या विशयांत आमी स्थिर नासल्यार लायफान तूं मुखारसून वचचें जायना. ते कुर्मदेवाला प्रार्थना कोरका म्हूण सांगिल्लें. सो तकड दुखून सपोर्ट जाता जाल्यारीची वयर फ्री आशिल्ले निमित्त तो पर्वत आपास ताजे बॅलन्स वयल्यान हालच्या सूर जाता म्हूण थंय मागीर देव अजीत जावन येता आनी अजीत जावन त्या वयर त्या पर्वता वयरी धर न्हू ताका सपोर्ट करता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो एक प्रकारान आमी पळयली देवा लील म्हळ्यार देव विष्णू जावन देवता जना वट्टू हे मंथना भाग घेता आसा तांडूच्यान तूं कूर्म जावन तोक देखून सपोर्ट करता आसा आनी वयर दोखून अजीत जावन ते मंदार पर्वता तूं देखय गट्टी धरला म्हूण पळयलें आसा. सो आतां आमी हातूंत मुखार सुया. आतां अशी जाता की ते उडयता आसता ती गुंडयता आसता ती मस्ट टायम पुरोच जाता तांकां म्हणटात पळय. आनीक ते भजन आशिल्लो मस्त आनी देवी देवता असुर जन जाल्यार तांकां टायर्ड जातात केतनी पुरो जाता तांकां. तेन्ना देवान ताका विशेष शक्ती दिवन तांकां पास एक प्रकार शक्ती दिवची आसा. आनी तूं कशी देवान तांकां शक्ती दिवचें आनी तशें सांगिल्लें आसा की सत्व गुण जावन देव देवता जना भितरी वचून तांकां आनीक एक शक्ती दिता. रजो गुण जावन असुर जना भितर तांकां आनीक एक शक्ती दिता. आनी वासुकी कोण तो राज्य जावन आशिल्लो सरपू ताजे भितर तमो गुण जावन ताजे भितर तागेली तमो गुणा शक्ती ताजे भितर वाडयता म्हूण. म्हळ्यार कसं जाता ताजे परिणाम सत्व गुणान कसं म्हणटात पळय तांणी विशेष रुपार थिंक करता ती कसं कोरका म्हूण आनी तांणी तांगेले तांडूचें खंयची कारणां खातीर ह्या पुरो तांणी करता आसता ती तांगेल्या मनांत क्लॅरिटी येता. म्हळ्यार सत्व गुणान खंयच्या विशयांत भारी एक क्लॅरिटी येता. थॉटफुली एक्टीव म्हणटा ती की आमकां मुखारसून कशी कोरका एक्टीव जातात आमी सत्व गुणांत. सो त्या प्रकार देवता जनाक आपास एक स्फूर्ती येता देव तांगेले भितर ते सत्वगुणा रुपारी प्रवेश करता म्हूण. आनी रजोगुणा लेकारी आनी आनीक एकदम एक्टीव जाता तांकां ते कसन की एक जाव का म्हूण ते असुर आसत पळय तांकां आनीक तांगे एक स्फूर्ती येता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी वासुकी निजावन ते घश्टिता आसनो ताका बांदून घाल ते पर्वताक गुंडयता आसत ताका तमो गुण जाल दिता. ते कशी सेडेटिव्ह दितात पळय कसं कोणाक न्हीद येनातल्यार रात्री ते सेडेटिव्ह स्लिपींग पिल्स घेतात तशींची तमोगुणा प्रभावारी वासुकीक न्हीद येता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी ते घश्टूच ते कसन ते पेन आस पळय ते तांडूचे ते उणी जाता आनी वासुकी कसं जाल्यार की आमी पळयतात न्हू कसं पेन किलर सेडेटिव्ह घेतात आमी तशींची वासुकी तूं एक प्रकार देव तमोगुण जावन ते सेडेटिव्ह जावन ताका हें जाता म्हूण आनी ताका न्हीद येता म्हूण. सो आमी पळोवं येता की निद्राचे अवस्थे येवचें त्या एक प्रकार ते विशेष देवाल दयाची मिस्ट्री म्हणटात पळय त्या एक चमत्काराची मिराकलाची कसं जाल्यार की आमकां कोत्ता आसा की आमी एक पंत आमकां स्पेशली कोणा इन्सोमनिया आसा और कोणा रात्री न्हिदोचे प्रॉब्लेम आसता तांकां कोत्ता आसा की न्हिदोची वय इतली इजी ना म्हूण. कसं जाल्यार की आमगेले आत्मा देखून ती एक विशेष जावन एक चेतना शक्ती आसा. त्या चेतना शक्ती आत्मा देखून भायर येवन आमगेले स्थूल आनी सूक्ष्म रुपार देखून भायर येता. सूक्ष्म शरिरा देखून ते स्थूल आनी सूक्ष्म शरिरा देखून भायर येताना आमी जागृत अवस्थांत आसा ती आमकां पुरा दिसता आमकां कळटा आमी एक्टीव आसा ती. मात आमी केन्ना रेस्ट करचे वता ती तेन्ना ती शक्ती चेतना शक्ती आमगे स्थूल शरिरा देखून वचून सूक्ष्म शरिरा भितर मात आसता ती शक्ती. तेन्ना खंयच्या अवस्थांत आसतात आमी स्वप्न अवस्थांत आसता ती. कसं जाल्यार की आमगेले ते सूक्ष्म शरिरांत आनीक एक चेतना आसा ताका आमकां स्वप्न दिसता त्या प्रकारार स्मृती देवाल शक्ती. आनी केन्ना ती शक्ती आमगेली देवा चेतना शक्ती ते सूक्ष्म शरिरा देखून वय मातशें येता तेन्ना तें सपन येपणा आमी डीप स्लिपांत वता ती ताका सुशुप्ती म्हूण सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार ह्या पुरा पळय
देवानं तें बटन प्रेस करता. आम्ही आम्ही न्हिदोवचे ट्राय करू ती, जाल्यार देवान हें केन्ना तें बटन प्रेस करनी पळय, स्थूल शरिरा देखून चेतना मागशी वता, सूक्ष्म शरिरा देखून चेतना मागशी वता आनी सुसुप्तींत वता ती. मात ते आमकां रेस्ट मेळटा आनी आमकां ते सकाळी मागीर फ्रेश जावन आमी उठयता ती म्हूण. म्हळ्यार खंयच्याय विशयान तूं हें समुद्र मंथनाचें पळयत, ती स्फूर्त येवची, काम करच्याक वय आणि कांय करनासी न्हिदोवच्याक वय, हें देवाल दयस वय तें मुखार सून वचचें जायना म्हूण तूं पळयता आमी. कसं जाल्यार की तें तमो गुण येयले सुद्दां सेडेटिव्ह जावन ते वासूक एक न्हीद पडली लायक करून. ताचे निमित्त आमी पळयता एक सानसान विशयान तूं एक न्हिदोवका जाल्यार रात्री स्लिपींग, ताची खातीर देवाल दय जावका. आनी देव केन्ना आमगे शरिरा भितर ते नॅचरल सेडेटिव्ह तमो गुण चिके वाडोवन आमकां न्हीद येवच तशी करता, त्या दोळटा आमकां न्हीद पडना म्हूण पळयत. सो आतां ह्या एक विशय पळयता की दोनीय जन ट्राय करता ती देवता जन वय असुर जन वय. आनी एक एक पंत आमकां कशी दिसता पुरो, एक एक पंत आध्यात्मीक जिवनांत कोण इंटरेस्ट घेता अशी एक एक पंत दिसता आध्यात्मीक जिवनांतू तांकां मागीर कसं एक्टीव जावन आसनात तांणी, और तांकां काम करतलीं वेतांनी, एम्बिशियस आसतलीं वेतांनी. ना तशी न्हय. देवान हें सांगचें आसा की आध्यात्मीक जिवनांत मुखार सुन सत्वगुण वाडयल्यार आमी एक्टीव अशी येता, मात इन अ प्लॅन्ड वे. प्लॅन्ड तसं की देवान भगवद्गीता सांगचें आसा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्य कामसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःख हा म्हणून. म्हळ्यार पुरा रीती युक्त आहार म्हळ्यार मॉडरेट रुपार खावचें पिवचें न्हिदोवचें तूं आमी केन्ना मॉडरेट ते कितले समय ताका दिवका तितले समय मॉडरेट जावन आमी करता ती, तेन्ना कसन जाता ती आमी एक्टीव राब येता इन अ प्लॅन्ड वे. सो त्या रुपारी आमी पळयता की सात्वीक जावन आध्यात्मीक जिवनांत अशी न्ही की आमकां विंगड विशया खातीर टायम अशें आसना. मात आमी सात्वीक जावन आध्यात्मीक जिवनांत आमी केन्ना टायम दिता ती तांकां पुरा विशय करच्याक आमकां समज टायम मेळटा. कसं जाल्यार की आमी विंगड विंगड आमगेलें मन वचना, आमी चांग रुपार प्लॅन्ड वेर आमगेलें जीवन करीत. आमगेली चेतना शक्ती हेकडे तेकडे वचना. देवान भगवद्गीता सांगचे अनेक चित्त विभ्रांत मोहजाल समावृतः प्रसक्त काम भोगेशु पतंती नरकेषु च म्हणून. अनेक चित्त हें असुरा विशय सांगतना की मस्त सकट एंजायटी हें जावका तें जावका अशी जावका तशी जावका म्हूण ते पूर अनेक चित्त विभ्रांत. ताचे निमित्त केन्ना आमी आध्यात्मीक जिवनांत तूं इंटरेस्ट घेवन तांतूं मुखार सुचे प्रयत्न करना ती तेन्ना कसन जाता अनेक चित्त विभ्रांत. विंगड विंगड विशयांत आमगेलें मन वता हांतू तांतू आनी मागीर कसन जाता इवेंच्युअली पतंती नरके सुचव म्हूण. म्हळ्यार कसनय जायना ती निमित्त ती नरकावची वाट केन्ना आध्यात्मीक जिवनांत करना ती. सो अशी तांणी हें मंथन करता आसता ती घंटिता आसता समुद्रांतू तेन्ना मुखारसून वताना आनीक ट्राय करता आसती जाल्यार आमी कोत फुडें सेशन आमी पळयलें विष्णून देवता जनाक सांगिल्लें की पेशन्स आसूं म्हूण पुरा जनाक की पेशन्स आसूं अशी खोडल्यान तूं रिजल्ट येना म्हूण मंथन करता राबुका मंथन करता राबुका. आनी तेन्ना मागीर अगूर अगूर तांचे कसन परिणाम येवचे सूर जातले म्हूण. जाल्यार सुरे कसन जाता तांणी लेखनातील एक विशय जाता एक भयंकर एक विश भायर येता हलाहल म्हूण. आनी ताचे निमित्त ते हलाहल विशाचे धुवारू आनी ताचे ह्या येवचे सूर जल सिता ताचे प्रभाव ते भायर येवचे सूर जल सिता तेन्ना पुरा देवतांक सुरांक भारी कश्ट जावचे म्हणटा पडले श्वास घेवचे कश्ट जाता म्हणून. आता आमी पळयता हे देवता आनी असुर म्हळ्यार साधारण मटा न्हय तांणी विशेष जावन आशिल्ले तांणी व्यक्तित्व तांगेलें. साधारण मटाच कसं पॉयझन विश असलें तांकां कांय जायनाय. आमकां कसं म्हणटात पळय आमगेलें आमकां भूमंडलार हें कसं सांसान विशय पॉयझन घेवन कोणी गेलो तसल पॉयझनान तांकां कांय जायना. साधारण म्हणटा मनशाक कसं जाता पळय तांकां ताजेन कांय इफेक्ट जायना. मात आमी पळयता हें हलाहल म्हळ्यार हें विशेष रितेचें विश हें पॉयझन हें देवता जनाक आनी असुर जनाक वय तांकां श्वास घेवच्याक कश्ट जाता म्हूण. आनी ह्या समयार देवता जन कसं करता ती विष्णूक प्रार्थना करचे सूर करता तपास की देवा सहाय कोरका आमकां श्वास घेवचे जायना आमचे मंथनाच कार्य करूं जायना म्हूण. सो हांतूय आमी एक पॉयंट पळयता की देवता आनी असुर हांतुलें डिफरन्स म्हळ्यार पळोवच्याक म्हूण पळोवच्याक कशी दिसता ती ताजेर न्हय केन्ना.
कसं जालें की आमी एक एक पंत हे टीव्ही सिरियल हे ते पळोवन आमकां कशें दिसता की असूर म्हळ्यार ही व्हड दांत आसूं काळो आसूं व्हड केस आसूं धोळे रेड कलराचे राक्षसा म्हणके तेन्ना तो असूर म्हणून ना. असूर म्हळ्यार तशी न्ही, असूर म्हळ्यार एक मानसिकता, ती एक भावना. दुर्योधनवय असुरू आशिल्लो, तो राक्षस न्ही आशिल्लो जाल्यार तोवय असुरू आशिल्लो. रामायणांत आमी पळय येता की मानव जन आनी राक्षस म्हणून ते क्लियरली विंगड आसा. रावणाल्या सायड आशिल्लो राक्षस आनी रामा वाटतो आशिल्लो ते मानव, म्हणून तशें ते क्लियरली दिसता. जाल्यार आमी पळय येता महाभारतांतू तशी ना. महाभारतांतू राक्षस दोन्ही सायड आशिल्ली. अलंबुश बकासुराल भाव तो हांगेर लोटू दुर्योधनाल लोटू आशिल्लो आनी घटोत्कच राक्षस जावनूय हांगेर पांडव जेन्ना लोटू आशिल्लो. सो आमी पळय येता ही असु असुर म्हळ्यार ही एक भावना म्हळ्यार मनशा जन्मांतूय असुर जाव येता. दुर्योधनान दाखयलेलें की तो असुरू आशिल्लो म्हणून मनुश्य जाल्यार. आनी आमी पळयत भागवतांतू वृत्रासूर तो असुरू, असुराल देहांत आशिल्लो जाल्यार तो व्हड भक्त आशिल्लो. सो एक विशेष म्हळ्यार देवता जेन केन्नाय धर्माच पालन करता ती, आनी तांगेले गुण म्हळ्यार केन्नायची तांणी धर्म पालन करतना तांकां कसलेय कश्ट जाल्यार तांणी देवाल्या वचून प्रार्थना करता ती. आनी असुर जन कोण आसता ती तांणी अधर्माच पुरा कार्यांत भाग घेता ती. आनी तांकां कसले प्रॉब्लेम जाल्यार कश्ट आयल्यार तांणी तांगेलें कशें की आयडिया काडटात अशी करुया तशी करुया म्हणून. जाल्यार हें पंथा कसन जाता, देव सांगता की देव विष्णू ह्या पंथा प्रॉब्लेम सॉल्व करना काही. ह्या पंथा तो सांगता काही शिवशंभू ईश्वर आले वचत तुम्ही. आता मी पळयता शिवशंभू ईश्वर आल्याक सुरे तांणी समुद्र मंथन सूर जावचे पशी फुडें केन्ना पुरा देवी देवता जेन्ना विष्णूले प्रार्थना करूं वतात पळय की हे असुराल प्रभाव चड जाला देवा तूं रक्षण करता म्हणून, तेन्ना शिवशंभू तांगेर लोट्ट आशिल्लो. मात समुद्र मंथनान ताणें भाग घेयनी ताणें त्यात प्रार्थना करता नाशिल्ली ती तांणी. जाल्यार शिवशंभू मागेरी हे समुद्र मंथनाच्या कार्यांतू सूर जाताना कांय करनी म्हणून. आता शंकर आनी विष्णू पळयल्यार एक प्रकार तांगेलें कसले एक म्हणटात पळय दोग जन व्हड देवता तांगेले एक प्रकार पळयल्यार कांय डिफरन्स ना, चिंत्य भेदाभेद म्हूण येता. आनी अंतू पळय येता की देव शिवशंभू ते अशें एक तांगेले एक आसा की तांकां खंयचे एक तांणी हे वर्ल्ड आउट कनेक्टेड ना म्हणटात पळय खंयच्या विशयान तशी इंटरेस्टेड आसना ती. आमी पळय येता फुडें ते दक्ष प्रजापती ते हातूंय तांणी त्या यज्ञा कुंचम कुंचम भायर पडली ती कांय नासल्या म्हणके. सो त्या प्रकारार तांणी शिवशंभू नेचर अशें की तांकां हें विशेष जावन तांणी खंयच्या हातूंत तांणी भाग घेयना ती म्हूण पळयत हें देवताल कार्यांत. देवान विष्णून सांगिल्लें आसा की तो केन्ना रक्षण करता म्हणून. आनी रक्षण करता कसं जाल्यार हें समुद्र मंथनाच्या कार्यांत विष्णून सांगिल्लें आसा तांकां हांव तुमगेलें रक्षण करता म्हणून. आनी एक प्रकारान आमी पळय येता हें अपास कनेक्ट करचें की भागवत म्हाका की कशी आमगे सिद्धांत लेखारी की कशी आमगेल हृदय एक आमी सांगिल्लें म्हणके ते एक समुद्रा म्हणकेची आनी तांतू दोखून ते भक्तीचे अमृत भायर येता पळय आमगेली ती भावना भक्तीची भावना इव्हेंच्युअली येतली. जाल्यारीच आमी पळयत आनी मस्त सकट जेन्ना तुमगेलो अनुभव आसा पुरो की आमी केन्नाय खंयचे आध्यात्मीक कार्यान तूं जप करचें तप करचें आनी भक्तींत मुखार सून वचचें कसले कार्यान तूं नियमीत रुपार प्रयत्न करता ती तेन्ना आमगेल्या हृदया भितर एक प्रकार मंथन सूर जाता म्हूण पळयत. आनी त्या हृदया मंथन सूर जाताना मस्त सकट आमगेली इच्छा पळय भायर येता. कसं जाल्यार की ती इच्छा आसता न्ही की आमी ऑल्दो आमी आध्यात्मीक पथारी मुखारसून भक्ती पथारी भक्ती मार्गार मुखारसून वचचे प्रयत्न करता आसता ती जाल्यार अनेको प्रकाराचे आमगेले विश येता आसता म्हणून. प्रभुपाद स्वामीन एक पण एग्जाम्पल दिलेलें कशी तें आतां ना तें आतां सर्कसांत विंग हें लायन टायगर आनी ना आतां बॅन जालां. मात फुडें टायमार वाग सिंह आनी पुरा ते सर्कसा भितर आसता आशिल्लीं ती. आनी त्या सर्कसा भितर तो रिंग मास्टर म्हूण आसता आशिल्लो. आनी ताणें कशें की बड्डी दाखयल तो वाग की सिंह की अशी हात आनी पांय आनी वयर करता आशिल्लो. आनी ते ट्रेनिंग कशें करचें आशिल्लें म्हूण प्रभुपाद स्वामीन सांगचें की तांकां अशी खावच्या पिवच्या उणी दिवची आशिल्ली की ते रिंग मास्टरान. ते रिंग मास्टरान खावच्या पिवच्या उणी दिली सिता ते वाघाक खोप येता आशिल्ली आनी घट्टी घट्टी आवाज करूं सुरू करता आशिल्ली वाग की सिंह की. आनी
ते घट्टी घट्टी आवाज जाता ना, कोण तो ट्रेनर नाही, रिंग मास्टर नाही, बाकी पुरा जण भिवून वच्चा पुरो ती वाघ वाघ इतली कोपार असा म्हणून आता कसं नाही करतल काय म्हणून. जाल्यार ते रिंग मास्टराक गोत्तस काय यात मस्त वेळ घट्टी घट्टी आवाज करतलो जाल्यार तागेले प्राण उणी जात म्हणटात पळय. हें घट्टी घट्टी आवाज कोरून कोरून रोर कोरून कोरून तो शिव हगूर हगूर तागेले एनर्जी उणी जाता. आणि एनर्जी उणी जाल्यार तो रिंग मास्टर कसं करता की ताणकां सांगिल्लें तें करता पण पाय वयर केले तेन्ना ताका खावचें दिता. ते एक प्रकार. सो तशी एक प्रकार प्रभुपाद स्वामीन हें सांगचें आशिल्लें की आमी भक्तीन तूं मुखारसून वताना ट्राय करताना एक एक पण तशी जावच्या पुरो की आमगेर विंगड पुरा बाकी पुरा इतची घट्टी घट्टी रोर करचे सूर जावच्या पुरो की म्हणटात पळय तांकां दिसच्या पुरो विंगड इच्छा की हें भक्ती मार्गा मुखारसून वता आसा म्हूण. सो जाल्यार तें आमकां तें फेज देखून पास जावका ते रोर जावचे पुरो मात आनी ग्रॅज्युअली वीक जाता ती. आनी आमी देवाल्या प्रार्थना केल्यार आमकां देव तें श्रद्धा निश्ठा दिता ह्या मार्गारी आध्यात्मीक मार्गारी मुखारसून प्रगती करच्या खातीर. सो आमी हें एकांत पॉयंट पळयत की विशेष रुपारी देवान कसं करचें म्हळ्यार एक एक पंत देव तोच येवन आमकां सहाय करना की तागेल परम भक्त जावन कोणाल आसा पळय तागेल आश्रय घेवच्याक आमकां बुद्धी दिता म्हूण सांगता. आनी देव एक एक पंता अशी करता खंय की तागेल देवालें तागेल भक्तालें विंगड जनाल महिमा वाडच्या खातीर देव स्वयं जावन हेल्प करना सहाय करना जाल्यार तागेल भक्ताल महिमा वाडच्या खातीर तो तागेल कोणा तागेल शरण येता तो तांगेल्या पेटयता म्हूण. तशींची हांगा पळयत तसल्यांची हें ते शिवशंभू शंकरान हें व्हड व्यक्तित्व तो महादेव तो. आनी वैष्णवानाम यथा शंभू म्हणटा ती. आनी देवाल ती महिमा कोळच्या खातीर विष्णू हें देवता जनाक पुरा जनाक सांगता की तुमी वचून महादेवाल शरण घेया ती. हें व्हड जावन हें हलाहल विश येता आसा खंयच्यान तुमगेल पुरा जनाल मृत्यू जावच्या पुरो तांतू देखून हो देव ईश्वरू तुमगेलें रक्षण करता म्हूण. सो ह्या पॉइंटार आमी एक 5 मिनिटां खातीर आमकां विजय माताची लिंगाष्टकम प्रार्थना करता ती आमी मनस्पूर्वक त्या लिंगाष्टकम आयकताना देवालय शिवालय शिवशंभू महादेवालय शंकरालय प्रार्थना करुया की आमकां एक कसं आमी भक्तीन तूं मुखारसून वचचें आनी तूं कसं कसं कश्ट येता हला हल पॉयझन येवच्या पुरो आमगे लायफान तूं जाल्यार देवान आमकां आश्रय करून हें कश्टा देखून रक्षण कर न्हू आमकां आमगेल जिवनान तूं मुखारसून सक्सेसफूल जावच्या खातीर तसं रक्षण करता म्हूण प्रार्थना करता. ताचे खातीर हांव विजय माताजी सांगता की हें तुमी लिंगाष्टकम ह्या टायमार म्हणून येता अनम्यूट कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. लिंगाष्टकम सांगचा प्रयत्न करता. ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गम् निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्. देवमुनि प्रवरार्चितलिङ्गम् कामदहन करुणाकरलिङ्गम् रावणदर्प विनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्. सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गम् बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गम् सिद्धसुरासुर वन्दितलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्. कनकमहामणिभूषितलिङ्गम् फणिपतिवेष्टित शोभितलिङ्गम् दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्. कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गम् पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गम् सञ्चितपापविनाशनलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्. देवगणार्चितसेवितलिङ्गम् भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गम् दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्.
अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गम् सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गम् सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गम् परमपदं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। हरे कृष्णा प्रभुजी। हरे कृष्णा दंडवत। विजय माताजी. धन्यवाद इतले चंद करून तुम्ही हे लिंगाष्टक म्हणलेले. देवाल महादेव आणि विष्णूलांतू कसने एक प्रकार व्यत्यास ना म्हणल्यार एक प्रकार त्यांनी सिमिलर जाल्यार एक डिफरंट आसा ती म्हणून दूध आणि दह्या म्हणकेची. सो स्पेशली मात हे देवान हे अशें एक रूप धारण करचें आसा की तांकां विंगड म्हणल्यार पळय असल जिवांक तांणी अट्रॅक्ट करता ती अशी न्ही की विंगड कोणाक शरण कोणाक मेळना तसल जनाक देव शरण दिता म्हूण पळयता. आमी पळयता महादेवान पळयल्या कशें तागेलें एक तें रूप आसता कशी धारण करता सरपस भस्म सांगारी जाल्यार एक प्रकार भूत प्रेत विंगड एक प्रकार मस्त सकट जन गण तांणी असता ती विंगड खंय तांकां शरण मेळना तसल जनाक देव शरण दिता म्हूण पळयता. अशी स्मशानांतू आनी सरप गळ्यारी भस्म. सो ह्या एक प्रकार देवाल दया की तो असल एक रूप धारण करता खंयच्यान असल जीवात्मा असल त्या व्यक्तित्व आकर्षित जाता ती कोण हानी शिवशंभू शरण घेता ती विंगड खंय वचच्या तांकां जायना असल्यार आणि अशी मात नाही की भूत प्रेत गणतांनी मात नाही पुरा जन कोणा देवाक खंयचे प्रकारारी देव शिवाक पावता ती तर तांगेली इच्छा पूर्ण करता म्हणून सांगिल्लें आसा. आतां आमी पळयत सादारण मट्टा एक पंत कोणी एक कोणी अशें दिसल्यार पुरो की तो क्लीन ना म्हणल्यार पळोवचें कशें की आंगवाल घालना कशें की आसा आमकां तागेले वच्चे भंय करचे पुरो जाल्यार असल पुरो भूत प्रेत गण कोण आमी पळयल्यार आमकां भंय करता तसल जना शरण दिता शिव आनी तांगेल वय उद्धार करता म्हणजे एक प्रकार ते करुणा भाव इतलो आसा महादेवाले की कोणाक शरण मेळना ती जनाक वय तो शरण दिता त्या प्रकारार तांगेली ती भावन आसा म्हणून जाल्यार अशी मात न्ही अशी भूत प्रेत मात न्ही व्हड साधू सज्जनांक वय शरण दिता. आमी एक काणी पळयता वल्लभाचार्याली वल्लभाचार्य म्हळ्यार देवाले व्हड भक्त आशिल्ली तांणी आनी तांगेले एक जिवनांत कशें की एक कश्ट आसतना तांणी महादेवाला वचून प्रार्थना करता ती आणि वल्लभाचार्य महादेवाला प्रार्थना केली असता महादेव तांकां प्रत्यक्ष जावन प्रत्यक्ष जावन तांगेले मुखारसून येता. वल्लभाचार्यांक तांणी निजावन व्हड देवाले भक्त विष्णू कृष्णाले जाल्यार अशी हे 500 वर्सां फुडेंच काणी तेन्ना तांणी महादेवान निमगिता की तूं कसन जावका तें म्हाका निमगी म्हूण कसनय इच्छा असल्यार तुगेली पूर जाता म्हणून तेन्ना वल्लभाचार्य कसन सांगता की त- तांकां कसन निमगोच्या म्हणून तांणी स्पेसिफाय करना ती वल्लभाचार्य कसन सांगता ती हे देवा महादेवा तुका कसन त्या पुरा अशी प्रितीची वस्तू कसन आस पळय तें तूं म्हाका दी म्हणून वल्लभाचार्य सांगता ती तेन्ना महादेव वल्लभाचार्य पळोवन स्माईल करतात की ही कसन एक प्रकार इच्छा प्रकट केल्या म्हणून की म्हाका कसन ती पुरा अशी प्रितीची वस्तू तें तुका जावका म्हणून तेन्ना तें देवान तांकां कृष्णान मुर्ती दिवचे आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. सो ही एक काणी आसा आनी वल्लभाचार्य व्हड वैष्णव जावन आसत तांणी म्हळ्यार देवाल प्रितीची वस्तू कसन आशिल्लें कृष्णाल भक्ती म्हूण पळयता आनी वल्लभाचार्यानच त्या मुखारसून वचून तांकां तांणी महादेवाक गुरू लेखारी म्हणटा ती ताका हे वैष्णव संप्रदायाक तेंचे कशी वैष्णव संप्रदाय मध्वाचार्य देखून आसा तशी मस्त विंगड विंगड आचार्य श्री वैष्णव संप्रदाय रामानुजाचार्य देखून येता तशींची हे रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य ताका रुद्र संप्रदाय म्हणच ताका आत्ता काळान ते चड जावन ते फॉलोवर्स रुद्र संप्रदायाचे गुजरातान ते पुष्टी मार्ग म्हूण आसत पळय तांदी ते आनी श्रीनाथजी तांणी हें करता ती म्हूण पळयता.
सो आम्ही ह्या एक विषय पळयत की देवालय महादेवालय आम्ही कसन एक प्रकारारी निर्मल जावन आशिल्ली आमगेली इच्छा आसल्यारी की देवा तुका कसन प्रितीचे आसा तें आमकां दी म्हळ्यार देव खंडीत दिता की देवाल खातीर भक्ती दिता तो विष्णू कृष्णाल भक्ती दिता आणि अशी सांगिल्लें आसा की कोण महादेवाल भक्त आसा ती आणि कोण तांणी सांगतात की देवा तुगेल कसन प्रितीचे तें म्हाका दी महादेव तो स्वयं येवन मृत्यू वळारी राम नाम भक्ताल कान्ना येवन सांगता म्हणून सांगिल्लें आसा म्हळ्यार त्या प्रकाराची महिमा आसा म्हूण जाल्यार ही खंयच्याय एक प्रकाराची इच्छा आसल्यार देव महादेव अशें आसा अशुतोष म्हणटात ताका भारी सुलभ रितीर तो म्हणटात पळय ताका सुलभ रितीर तो प्लीज्ड जाता तो संतुश्ट जाता आणि कोणी कसं मागिल्ल्यार तो दिता म्हणून सांगिल्लें आसा आणि मागीर मात ताका कसन प्रितीचे आसूं म्हूण आमी मागल्यार तो खंडीत देवाल भक्ती दिता म्हणून सांगिल्लें आसा सो देवालय एक म्हणटात पळय महादेवालय विंगड विंगड लेखारी मस्त रुपार तो हें जाता म्हणून सांगिल्लें आसा आतां आमी एक रेकार पळयत की हें जगत्यांतू तो इक्र रुपारी रुद्र जावन इक्र रुद्र म्हूण आसा ती त्या प्रकार हें जगत्यांत आसा म्हणून सांगिल्लें आसा एक लेवलार प्रत्येक ब्रह्मांडांतू शिव जावन तो तें कसं म्हणटा पळय तें ब्रह्मांड आसा तें नाश करचे केन्ना समय येता तेन्ना तो शिवा जावन तें सगळें ब्रह्मांड नश्ट करता सो त्या प्रकारार शिवा रुपार एक रुपार रुद्र आसा शिवा रुपार आसा जाल्यार तें ओरिजिनल देवाल रूप आसा ताका सदाशिव म्हणचें आनी तें सदाशिव म्हळ्यार तें एक प्रकारे भौतीक आनी आध्यात्मीक जगत त्याच बॉर्डरार आसा म्हणून सांगिल्लें आसता आणि तो सदाशिव जावन कोण तागेले ते भक्तजन असतात ते सदाशिव लोकांत असतात ती तो तांकां गुरु जावन देवाल भक्ती तांकां शिकयता आणि त्या प्रकारे तांकां देवाल भक्तीन तूं तांणी पार्वती समेत तागेले पुरा भक्तजन देवालें हें देवाल गुणगाण करता ती म्हूण सांगिल्लें आसा हें हाका सदाशिव म्हूण सांगिल्लें सदाशिव शंभू म्हूण सांगता आणि हें देवाल सदाशिव शंभू हें हें म्हणटात पळय शाश्वत जावन आशिल्लें तें देवाल रूप आनी आनी ताका देवाक केन्नाय प्रार्थना केल्यार खंडीत देव देवाल्या कृष्णाल्या भक्तीन तूं गायड करता म्हणून सांगिल्लें आसा आनी ताकाची ताचे खातीर भागवतमान तूं स्पेशलीची तांगेल खातीर हें सांगिल्लें आसा हें श्लोक निम्नगानं यथा गंगा देवानाम् अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभू पुराणम इदम तथा म्हळ्यार अशें सांगिल्लें आसा पुरा न्हंयत श्रेष्ठ निम्न गानम गंगेची म्हूण आनी देवानां पुरा देवांत श्रेष्ठ कोण अच्युतो यथा म्हूण विष्णूले सांगिल्लें आसा म्हूण जाल्यार वैष्णवानां विष्णू भक्तान पुरापशी श्रेष्ठ कोण वैष्णवानां यथा शंभू म्हूण सांगिल्लें आसा आनी पुराणान पुरापशी श्रेष्ठ भागवतम सो त्या प्रकारारी भागवतमान तूं देवाली ही महिमा ह्या एक दाखयलेलें आसा ऑफकोर्स देव दाखयता ह्याची आमी मुखारसून पळयत की देव कशी एक प्रकारारी तागेले भक्तांक उपयोग करता आतां मुखारसून आमी पळयत देवान मोहिनी मूर्ती जावची आसा हें समुद्र मंथनांतूची तेन्ना हो महादेव त्या मोहिनी मूर्ती मागशी धांवता म्हणून सांगिल्लें आसा आनी तेन्नाय शिवशंभून सांगिल्लें आसा देवा तुगेलें लील म्हळ्यार कशें न्हय म्हणून देवाल ताणें मस्त सकट प्रार्थना करचें आसा देवान सो ह्यांची समुद्र मंथना लिलांतूची आपास तागेलें भक्तालें विष्णू आनी शिवाल तांगेलें तें एक रिलेशनशीप आपास दाखयता म्हणून सांगिल्लें आसा सो एक प्रकारार पळयत आयतोळ ते समुद्र मंथना सांतू देव कुर्म जावन अजित जावन विष्णू जावन आशिल्लो जाल्यार ह्या समयार देवाल अशी मन आशिल्लें की तागेले व्हड भक्त शिवशंभू महादेव तागेलें विशेष जावन आशिल्लें तें एक महिमा येवका आनी त्या प्रकारार केन्ना तें आमी एक वातावरण पळयत इमॅजिन करयत आमगेली कल्पना यूज करयत की कशी तें सगळ्यांची मंथनान तें विश भोर आयिल्लें ते सगळें विशाक तांणी तांगेलें हातान तूं ते कंडेन्स करून घेतले गे पुरा ते तांडून ते तांगेलें हातांत येवच तशें ते कंडेन्स करून तें घेतलें आनी तें ग्रहण केलें म्हूण पळयत आमी पळयत नॉर्मलीची आमकां पुरा जेन्ना अमृत जावका कोणाक विश नाका जाल्यारीची ह्या महादेवान विश ग्रहण केल्लें म्हूण सांगिल्लें आसा म्हळ्यार हाजेन कसन कळटा की व्हड कोण महान भक्त आसता ती तांकां तांगेल पर्व आसना तांगेल विशय तांणी मस्त लेखना ती
विंगड जनाल बरेपणा खातीर तांणी केतनाय तांणी सॅक्रिफायस करता ती, तांणी तांगेले जिवनांत कश्टधार घेता ती विंगड जनाल खातीर म्हूण या हलाहल हे विश तांणी ग्रहण करता ती विंगड जनाल हे विंगड जनाल बरेपणा खातीर म्हूण सो त्या आमी पळयत. आणि तांणी ते विश ग्रहण केले सिता ते तांणी गळ्यांतू तांगेले व्हरता, ताका तांगेले नांव मागीर कालकंठ नीलकंठ म्हणून महादेवाल नांव आसा. आत्ता विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर तांणी ताचे अनुवाद दिता भागवतम तांणी सांगता ती की अशी न्हय की तांणी ते हलाहल पॉयझन ते पोट्टा गेले जाल्यार तांकां कशें कितें जाता तशें तांगेले पावर नाशिल्लें ताका तांणी गळ्यांतू धरल्या म्हूण अशी आमगेले मनांत विचार येवचे पुरो तांणी ते पॉयझन पोट्टा व्हर न्ही पोट्टा गेले जाल्यार महादेवाक कशें कितें जाता तशें ताका ताणें ते गळ्यांतू धारण केलें म्हूण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर सांगता ताजे खातीर न्हय महादेवाला इतली पावर आसा तांगेले हलाहल कसन ताजे की आनी 10 वांट्यान कसन विश असल्यार तांकां कांय जायना जाल्यार तांकां कसन आसा की तांगेले हृदयांत विष्णू आसा म्हूण ते तांगेले आनी त्या भक्तीच्या भावनेन तांकां दिसता की ते गळ्या दोकून तोगू वताना विष्णू तांगेले हृदया भितर आसा ताजी लागीं वचचे नज म्हूण त्या विशान ताका तांणी ते गळ्यांतू धरता ती म्हूण त्या प्रकारे तांणी तांगेली भावना प्रकट केल्या म्हूण सांगिल्लें आसा. सो आता आमी पळयत की अशी हें मंथन जाताना मस्त सकड विशय भायर येता आसा ते आमी पळयलें कशी भक्तीन तुवें करताना मस्त सकड आमगेले जिवनांत येवचे पुरो जाल्यार हिची कसं असल्या पुरो चांग वायट वस्त येता आतां आमी पळयता मुखारसून आनी कसन जावचे पुरो म्हूण. सो हांगार आपयता सेशन 749 जालेलें आसा. हांव क्विकली रिकॅप करता जे आमी कशें डिस्कस केलेलें आनी नेक्स्ट टायम मागीर मंथनांत आनी कशें पुरो जाता आनी कशें कशें विशय भायर येवचे आसा आनी कोण कोण व्यक्ती भायर येता ती ह्या पुरा विशय आमी नेक्स्ट टायम पळोवया आनी ताजे मागशी कसं कसं सिद्धांत आसा ताजे वयरी ಸ್ವಲ್ಪ टायम दिवया. सो हांव तुमगेले कसं कॉमेंट असल्यार ह्या पण तुम्ही आता चॅट बॉक्सान तू अनम्यूट करून सांगेता हांव क्विकली एक 2 मिनिटां खातीर रिकॅप करता. आमी आजी डिस्कशन कसं केलेलें म्हळ्यार आमी हे सूर्य पॉयंट डिस्कस केलेलें की देव कशी तांणी थकता ती पुरो जाता तांकां मुखारसून त्या तांडूच्या शक्ती आसना जाल्यार देव तांकां कशी स्फूर्ती दिता रजोगुण जावन असुरा भितरी सत्वगुण जावन देवता भितरी आनी तमो गुण जावन त्या वासुकी भितर वचून तांगेले कार्य तांकां करच कशी हें दिता म्हूण आमी हे एक पॉयंटार एक सेल्फ टायम स्पेंड केल्लें की कशी एक सान विशय वे आमगेल्या जिवनांत ऑटोमॅटिकली जायना ते आमकां न्हीद पडटा वय देवाल दय जावका आमकां निद्रा अवस्थांत वचका जाल्यार वय देवाल दय जावका अशी मेळना त्या म्हूण. सो आमी एक सानसान विशयान तुवें आमी पळयत की स्मॉल थिंग्सान तुवें आमी पळयत कशी देवाल दय नासल्यार आमकां करूं जायना आमकां त्या उडगास वरना त्या विंगड विशय जाल्यार आमी ह्या शास्त्राच्या माध्यमांत पळयता ती की देव कशी प्रत्येक क्षणांत तूं कशें की देवाल कशें की सहाय निमित्त आमकां कशें की एक कार्य करूं मेळटा. सेकंड आमी पॉयंट पळयलें की असल एक की देवाल तें सात्वीक जावन आसतना आमगे लायफ प्लॅन्ड वेन आमकां करूं जाता म्हूण तें एक पॉयंट पळयलें. मागीर मंथन जाता जाता आमी पळयलें एक व्हड विश येता म्हूण भायर आनी देवता जन विष्णूला वता ती म्हूण. सो आमी ह्या एक विशय पळयलें की देवता आनी असुर म्हळ्यार तांणी पळोवचें कशें दिसता ताजेन डिफरन्स न्ही असुरा आनी देवता म्हळ्यार कोण ते एक भावना मेंटॅलिटी ती मानसिकता ती कोण देवाल धर्माच कार्यान तूं इंट्रस्ट घेता ती तांणी ते देवता मेंटॅलिटीचे आनी असुर म्हळ्यार तांगेले अधर्माच मेंटॅलिटी आसता म्हूण आमी त्या विशयार पॉयंट केल्लें आनी तांणी कशी देवतान विष्णूला गेल सिता मात ह्या पण विष्णू कसं करता की आमकां एक एक पण आमगेल्या जिवनांत अशी जावचे पुरो की देव प्रत्यक्ष रुपार आमकां सहाय करूं येना जाल्यार देव अशी बुद्धी दिता की आमकां कोणें तागेलें कनेक्शन दिता तागेलें व्हड महान व्यक्तित्वा वटू कशी स्वाम्याल वटू खंयचे व्हड गुरू वटू आमी केन्ना कनेक्ट जाता ती तेन्ना देवाल आश्रय आमकां तांगेल माध्यमा थ्रू मेळटा म्हूण. सो ह्या प्रपाक देवता जेन्ना कश्ट जाताना देव प्रत्यक्ष रुपार सॉल्व करना देव कसं सांगता की आमी सांग पेटयता की महादेवाल वचून शरण घेयाती कसं जाल्यार की देवाक ते शिवशंभू महादेवाल महिमा सगळ्या जगत त्या कळका म्हूण त्या प्रकार तागेली ती देवाल इच्छाशील ती सगळ्या त्या प्रकारे वता ती तांणी पुराजन शिवशंभूल्या आनी मागीर आमी त्या विशेष रुपार पळयलें की शिवशंभू तें विश हलाहल पॉयझन तागेलें तें
हातांत घेता आणि ग्रहण करता आणि तागेलें तें स्वरूप आमी पळयलें की विंगड कोणें कोणाका आश्रय खंय मेळना तसल व्यक्तित्वांक महादेव भूत प्रेत गण खंय तांकां शरण मेळना जाल्यार तांगेले इतले तांगेले ते करुणामय भावना आसा की विंगड कोणें शरण दिना ते जनांक वय तांकां शरण दिता म्हणून आमी ते वल्लभाचार्याल काणी वय पळयली की महादेवाल्याक तागेले कसं प्रितीच वस्तू आसा म्हूण तागेल्या निमगेल्यारी देव तो आमी वल्लभाचार्याल काणी माध्यमान पळयलें की तो विष्णूल्या कृष्णाल भक्ती प्रदान करता कसं की ते महादेवाल पुरा कशी प्रितीच वस्तू म्हळ्यार ते विष्णूल्या कृष्णाल भक्ती आणि त्या वल्लभाचार्याक ताणें त्यांच दिल्लें ताणें मागून घेतिल्लें की तुगेल प्रितीच वस्तू दी म्हणटाना हांव सो आमी त्या एक चरित्र देवालें पळयलें आणि मुखारसून आमी हें एक डिस्कशन केल्लें की कशी एक प्रकारारी तो रुद्र जावन आसता आणि शिव जावन तो हें प्रकृतीचे नाश करते ब्रह्मांडाचे केन्ना ते टायम येईल वळारी मात सदाशिव जावन तो केन्ना पार्वती ओट्टसून तागेले कोण शरण येता ती तांणी रामाले केन्ना गुणगान करता विष्णू गुणगान करता म्हूण सांगिल्लें आसा आमी तो विशय पळयलो म्हूण पळयलें सो एक प्रकारारी आमी ह्या एक पॉयंट पळयलें की आमी भक्ती मार्गार मुखारसून वताना एक प्रकार अशी येवच्या पुरो की कश्ट येता आमकां जाल्यार ते कश्ट येयले म्हळ्यार हें विश आयल्या मणकेची जाल्यार आमी केन्ना भक्ताले स्वाम्याले गुरुले शरण घेता ती तेन्ना देवान आमकां तांगेले तसल व्यक्तित्व आमगेले जिवना पेटयत देव कोण भक्तींत रियली इंटरेस्टेड आसा कोण आमगेले कश्ट आमगेले निवारण करचें आमकां सहाय करता ती सो हें विशेष रुपारी हे महादेवाले प्रार्थना करूया की आमी काय मुखार सुनू भक्तीन तूं कसले की देवाल शिवाल प्रितीच म्हळ्यार देवाल प्रितीच भक्ती त्या आमकां आशीर्वाद मेळ्ळा आमकां एक भक्तीन तूं रुच येवं की आमी मुखार सुन वचतसलें आमकां भाग्य मेळ्ळो सो सेशन हांगार आपयता कोणाक कसं अनम्यूट करून सांगता जाल्यार वे सांगेत चॅट बॉक्सान तूं पुराजन कॉमेंट करता आसा ती जय गौरांगी माताजी धन्यवाद प्रफुल्ला शेणी हांकाय धन्यवाद म्हणटा तुमगे कॉमेंटा खातीर वेणी माधव प्रभू हरे कृष्णा धन्यवाद वैष्णवानाम यथा शंभू म्हूण ताणें सांगिल्लें आसा सो वय तें म्हळ्यार ते प्रितीच म्हळ्यार मस्त प्रकारार आमी लिहिलें मुखार सुनवाय पळयत वैष्णवानाम यथाशंभू म्हळ्यार अशी सांगिल्ली न्ही भागवतमान तूं तागेल आनी त्या देवाल मध्ये ते रिलेशनशीप आसा ते अद्भुत आसा मिस्टिरियस आसा आमगेल मनान ते कल्पन करचें जायना शिवाल पोझिशन एकदम मिस्टिरियस पोझिशन ते सो इतलेंच आमी प्रार्थना मात करूं येता देवाल्याक की भक्ती दिवका म्हणून आमगेल ते तांगेल पुरा कसन ती शक्ती आसा ते तांगेल रिलेशनशीप ते आमकां मना वस्तसल न्ही जाल्यार भागवत माध्यमान हें कळयत तागेल्या म्हणके कोणी होड भक्त ना हरे कृष्ण आशा येता प्रभू धन्यवाद तुमकां हरे धन्यवाद कृष्ण तुमका हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभूजी माताजी दंडोत प्रणाम आजी म्हाका अशें दिसलें की हांव केन्ना म्हणून आशिल्लें हांगा एक रात म्हणून कर न्ही जाल्यार देवान हे जैन पुरो पिशिशे भोंवता आशिल्ली कितकी म्हणून आधी तुम्ही करेक्ट सांगले तमो गुणा निमित्त आनी दोन पडताचे न्हीद येता वय वय करेक्ट तमोगुणा मा प्रभार आमगेली चेतना शक्ती ते स्थूल आणि सूक्ष्म रस तकून भितर वता म्हण मात ते देवान ते तमोगुणा बटन प्रेस करता आमकां साथ दिना ना करेक्ट म्हणले ऑब्झर्वेशन भौतिक लोकात जाय ना सगळो दिवस 24 घंटे भोंवत आशिल्ली कितकी काय हरे कृष्ण खुशी जाली हरे गोत्त शिकले जाल्यार तुमगेले आज लेक्चरान सम मना गेले हरे 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 कृष्ण कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण विश्वम्बर वंडरफुल प्रभू हरे कृष्ण माता विजयाशिणी तुमकां हरे कृष्ण धन्यवाद तुम्ही आज एक विंगड रुपार भाग घेतले लिंगाष्टकम म्हणून दशावतार हरे कृष्ण आणि कोणाक शेअर करता की सो हें एकदम भारी इंटरेस्टिंग पास्ट टायम अशें भागवतमाचें पुरोपशी लॉंगेस्ट वे सो नेक्स्ट टायम आमी पळोवया आनी कसं वस्तू व्यक्ती समुद्रा देखून भायर येवचें आसा म्हणून मंथन जाता हरे कृष्ण स्मिता नायक हांकाय धन्यवाद म्हणटा हरे कृष्ण आनी कोणाक कॉमेंट करूं अनम्यूट करून सांगचें आसल्यार शेअर करूं येता अशें आमी आतां 1 मिनिटान सेशन कंक्लूड
हरे कृष्ण, 3 पंथ हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून सेशन तसलं कन्क्लूड करूया आम्ही, आणि नेक्स्ट संडे आपण असं कंटिन्यू करूया. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः.